आनीक एक फावट दोगांय सर्गेस्तान तांकां देवान तांच्या आत्म्याक शांती दिल्या पुरो म्हणून मागून हांव दिलो तांच्या गोंयच्या काँग्रेसीन जायते PCC कितें हें मिटींग करून आयलें आनी खरेंच म्हणल्यार ही वॉज अ पयलीं श्रीमती इंदिरा गांधी म्हाका फार वळखकार कित्याक हांव पळय पार्लिमेंटान पळय गेलो 1977 पार्लिमेंटान पळय गेलो तेन्ना आमचे पळय कॅम्पेन जाली श्रीमती इंदिरा गांधी आयली हांगा गोंयांत कॅनवास करपाक कॅनवास आयली तेन्ना आनी हांव पळय जिखून आयलो आनी पयलोच पळय काँग्रेसाचो मनीस ते खंयचेय पळय पोजिशन पळय जिखून आयला ते वेळार पासून ते कोण आशिल्लो काँग्रेसाचो इवन एट द पंचायत लेवल ऑर असेंब्ली लेवल ऑर खंयच्या लेवलाचेर नाशिल्लो आनी जिखून आयलो कित्याक म्हजे बाबा मनीस कित्याक हांव भुरगो आशिल्लो एडवोकेट त्या श्रीमती इंदिरा गांधी आयली म्हण हांगा आनी श्रीमती इंदिरा गांधी खूब मान आशिल्लो आमच्या गोंयच्या लोकांच्या मध्ये खूब लोक मानतालो कित्याक तुवें सांगलें तुजें आमचे गाडीन बाबा सांगलें 20 पॉयंट प्रोग्राम 20 कॉमांचो कार्यक्रम आशिल्लो प्रोग्राम आशिल्लो की गरीब लोकांक वयर काडपाक सादे मनशांक वयर काडपाक सादे जाग्यांक मनशांकूच जाग्यांक रस्ते नाशिल्ले कांयच नाशिल्ले म्हाका याद आसा की आमचे फुडें रायचे गांवांत आनी मडगांवचे पासून कांय धांगराचे रस्ते नाशिल्ले आनी रस्ते आशिल्लो एक ल्हानसो रस्तो असो केले म्हणून तेका म्हणून एक पळय सपोर्ट आशिल्लो ते सपोर्ट हांव जिखून आयलो आनी हांव जिखून आयलो पयलोच पळय काँग्रेसाचो मनीस ते पळय जिखलो म्हणजे तो ते जालें ती उपरांत पळय जालें कितें ती पळय हांगा आयली जिखून आयली पूण तेयेन पळय एमर्जन्सी म्हणून डिक्लेअर केली एमर्जन्सी म्हणजे कितें पळय लोक आमचे आशिल्ले सगळे मोरारजी देसाय सगळे पळय आशिल्ले भाव सिनियर म्हणजे आशिल्ले ते पळय झगडटाले आपण प्रधानमंत्री जावपाक आपणाक हे जाय ते जाय तेयेन पळय सगळे तांकां पळय सगळ्यांक पळय बंद केलें एमर्जन्सी लायली पार्लिमेंट पळय बंद दवरलो आनी तशें पळय ते केलें म्हणून इलेक्शनाच्या वेळार पळय हांव पळय जिखून आयलो ल्हानसो भुरगो पूण ती पळयली शी लॉस्ट द इलेक्शन पार्लिमेंट इलेक्शन ते सगळे पळय एकठांय जाले इलेक्शन पळय पेटे जाली ती बरी आसा जावं पूण मागीर ती परत रावली इलेक्शनाक परत इलेक्शन जर रावल्यार ती जिखून आयली तेन्ना पार्लिमेंटात गेली पार्लिमेंट भितर सरता म्हणल्यार जालें कितें आमचो अध्यक्ष आशिल्लो काँग्रेस इन पार्लिमेंट SP चव्हाण आनी आशिल्ले प्रधानमंत्री आशिल्ले मोरारजीभाई देसाय जनता पार्टीचे हो आशिल्ले ते कोण आमचो मोरारजीभाई आनी ते सगळे ताचे सांगाती आनी आमचो पळय चव्हाण ताणें थंय थारायलें की ही पळय इंदिरा गांधी आमकां पळय इतले त्रास पळय दिले एमर्जन्सी एक आमी भायर घालची पार्लिमेंट आनी ती पळय आयली तेन्ना रेजोल्यूशन काडलें पार्लिमेंटान ते एक पळय शी शूड बी डिसमीस रिमूव्ड फ्रॉम पार्लिमेंट आमचो काँग्रेस पासून सपोर्ट केलो रेजोल्यूशनाक तेणें आयली ती आमचे काँग्रेसान पळय सपोर्ट केलो की शी शूड बी रिमूव्ड आशिल्ले फकत 2-3 भुरगे म्हजो एकलो एक आनी 2 जाण त्या म्हणल्यार जावचें ना म्हणून वी कॅनॉट रिमूव ही आमची सारकी आनी आमी ओपोज जालो काँग्रेसाचे जावना दो काँग्रेस वॉज सपोर्टिंग द मोशन वी ओपोज आनी हावेवर रेजोल्यूशन वॉज पास naturally resolution was passed. She went out of parliament, she was removed. Then, and she won. And through the court, that she cannot be removed. The idea is
तेजे खूबशे हांव सांगतलो कितें हांव चिंतूंक ना कितें सांगपाचें उलय म्हणून उलय हांव पळय आनी फुडें कितें एकूच म्हणजे मनान पळय आतां म्हणजे काळजान पळय आतां इंदिरा गांधी कित्याक इंदिरा गांधी वरवीं हांव जिखून आयलो वेपन जिखून आयलो आनी जिखून येवन मागीर 4-5 फावटी उरलो आनी ते न्ही म्हणजे पद्दत लोकांचे बाबत खूबशें केलां सादे लोकांचे पासत 20 पॉयंट प्रोग्राम सादे लोकांक पळय ते वयर काडपाक इतली पळय वेगळेपण पळय आसा कांय आसा पळय लागीं हाड वयर काडपाक सगळ्यांक वयर काडपाक गांव लोकांक जावं गांवांक गोंयांत सादे गांव पळय ते प्रमाणे ते खूब मान पडपाचो उरपाचो सदांच आनी आमी केन्ना ते विसरपाक जायना मान दिवपाक सरदार वल्लभभाई पटेल ऑल्सो ऑल्डर लिडर सारदीन आणि म्हाका दिसता एडवर्ड फालेरून ह्या दोन महान व्यक्तीचें योगदान ह्या देशा पासत आनी गोंया पासत हें म्हाका दिसता आमच्या मुखार दवरला आज आमी ह्या देशाचे पयले गृहमंत्री तशेंच डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर श्री वल्लभभाई पटेल हांची जयंती मनोवपाक जेन्ना आमी आज हांगा एकठांय जाले त्या काळार एक स्वातंत्र्य सैनीक ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळपाच्या लढ्याक जाणी भाग घेतलो आनी जेन्ना देश स्वतंत्र जालो तेन्ना देश 560 प्रिन्सली स्टेट आशिल्लो आनी ह्या सगळ्या प्रिन्सली स्टेटांक लागीं हाडपाचें काम जर तर कोणें केलें जाल्यार ते वल्लभभाई पटेलान केलें आज एकता दिवस म्हणून आज आमी देशभर मनयतात पूण म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकान आज विचार करपाक जाय की सरदार वल्लभभाई पटेलाचे जे विचार आशिल्ले की देशांतल्या लोकांक एकठांय हाडप कसलोच जातीचो धर्माचो भाशेचो विचार करनासतना ह्या देशाचे नागरीक म्हणून जेन्ना सगळ्यांक हाडपाचो विचार केलो तेन्ना आयचे हे प्रेझेंट गव्हर्नमेंट करता कितें की आज देशांतल्या लोकांक फूट घालपाचो एक प्रयत्न चल्ला तो म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान याद करपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे आमच्यो देशाच्यो पयल्यो महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीजी हांची आज पुण्यतिथी मनोवपाक आमी आज हांगा सगळे जेन्ना हाजीर जाता तेन्ना तिने ह्या देशाक आपलो जिवाचो पर्वा करनासतना जिवाचें बलिदान केलें तिची हत्या केली कित्याक ती सगळ्या लोकांक एकठांय हाडपाचो प्रयत्न केलो सेक्युलरिझम जर तर कोणें ह्या देशान जर तर मुखार व्हेलें जाल्यार ते काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी व्हेलें आज हे दोन्ही महान फुडारी म्हाका दिसता हांचे जे विचार आशिल्ले हांचे जे आयडियल्स आशिल्ले ते आज घेवन मुखार वचपाची गरज आसा बरें दिसलें की एडवर्ड फालेरून सांगलें की 1977 जेन्ना काँग्रेस पक्षाचो एक पंच मेंबर सुद्दां नाशिल्लो तेन्ना साऊथ गोवाच्यान ते खासदार म्हणून निवडून आयले म्हाका दिसता आज ती परिस्थिती आयिल्ली आसा की आज गोंयचेर ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार चल्ला जे प्रत्येक गोंयकाराचेर आज अन्याय चल्ल्या अत्याचार चल्ला म्हाका दिसता परत एक रेव्होल्युशन जावपाची गरज आसा फ्रांसीस सार्दिनान सांगलें की आज आमकां तळागाळान ग्रासरूट लेवलाचेर काम करचें पडटलें कित्याक आज लोकांक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो वीट आयिल्लो आसा जर तर आज आमी प्रत्येक घरान प्रत्येक वोटरा कडेन जर तर वचून आमी आज तांच्यो समस्या आयकल्यो जर तर लोकांक मेळ्ळे जाल्यार म्हाका खात्री आसा की परत एकदा 2027 आमी हांगा सरकार घडोवपाक शकतले इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान देशभर 12 राज्यांनी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन हो लागू केलो गोंय राज्यान मंगळारच्यान 4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर हो SIR लागू जातलो हांव सगळ्यां कडेन मागता की म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान प्रत्येक वोटरान प्रत्येक गोंयकारान हातूंत सहभागी जावचें जर तर तुमकां जर तर कितें तुमच्या आजूबाजू तुमच्या शेजाऱ्याक तुमच्या फ्लॅटान रावतात जे कोण बिल्डिंगेनी रावतात तांच्या फ्लॅटान समज जर तुमकां जर तर कितें डिस्क्रिपन्सी जर तर दिसून येतात जाल्यार त्यो अवश्य तुमी मुखार हाडात
काँग्रेस कार्यकर्ते आम्ही सदांच तुमच्या बरोबर आसा, पण म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान ह्या प्रोसेसान सहभागी जावचे पडटले. आयच्या ह्या दिसा म्हाका दिसता हे दोन्ही महान फुडाऱ्यांचे विचार उल्लेख केलो की 20 पॉइंट प्रोग्राम कोणे हाडलो जाल्यार तो इंदिरा गांधीन हाडलो. गरीब नागरीक ह्या देशाचो ताका बळकट करप, ताका जाग्याचो अधिकार दिवप, ताका घर बांदपाक जागो मेळप हे तांचे विचार आशिल्ले. म्हाका याद जाता ग्रीन रेव्होल्युशन, व्हाईट रेव्होल्युशन, जो देश आमी एग्रीकल्चरान डेफिसीट आशिल्लो तो ग्रीन रेव्होल्युशनान आमी ह्या देशान आमच्या शेतकऱ्यांक मुखार हाडून आमी डेफिसीट फाटल्यान व्हेले. म्हाका दिसता हे तांचे विचार देश मुखार व्हरपाचो, देश एकठांय हाडपाचो आणि सेक्युलरिझम राखून दवरपाचो म्हाका दिसता ते विचार घेवन आमी मुखार वचपाची गरज आसा. परत